नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक नायमुगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। म्हादय अभयारण्यांत दिसले 5 पट्टेरी वाघ। गोंयांत आसा वाघांचे अस्तित्व। पर्यावरणवादी प्राध्यापक राजेंद्र केरकाराचो दावो। कर्नाटक आनी महाराष्ट्र सरकारान केल्ले संशोधन थारले खरे म्हणटा प्राध्यापक केरकार। भाजपान पुराय गोंयभर 3,32,000 नवे सदस्यांची केल्या नोंदणी। 15 नोव्हेंबरा मेरेन 4 लाख सदस्य नोंदणीचो लक्ष्य। प्रदेशाध्यक्ष जनांचे तानावळींची म्हायती। मये वांयगणी तशेंच अडवलपाल ग्रामसभेत तापलो मिना खणींचो विशय। मये वांयगणी अनियंत्रीत मिना खणींच्या वेवसायाक लागून शेती वेवसायाचेर हावळ तर फोमेंतो खणीक दिल्ली एनओसी घेवची फाटी थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात फक्त देवनागरी कोंकणीनूच शिक्षण दिवप योग्य। रोमी भाशेतूय बोली आशिल्ल्यान हे शक्य ना म्हणटा फादर मावजी नातेत। कोंकणी मराठी वाद नासलो तर समांतरेन दोनूय भासो सरपाच्यो वयर फादरान उक्तायली खंत। सरकारान दूधसागर पर्यटन हंगामाच्यो सगळ्यो मागण्यो करच्यो मान्य। कुळें दूधसागर जीप टूर असोसिएशनान थळावेली दूधसागर देवाक घाले गाराणें। आणि पर्यटन थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या माजोड्डा आनी उत्तोर्डा दर्यादेगांचेर जाता दुर्लक्ष। दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा शेखधन्यांनी उबारले पर्यटकां खातीर तात्पुरते लाकडी पूल। आता खबरो विस्तारान। म्हादय अभयारण्यांत 5 पट्टेरी वाघ दिसले। देखून तांचे अस्तित्व ह्या रानांत आशिल्ल्याचे चित्र आता स्पष्ट जाला असो दावो पर्यावरण अभ्यासक प्राध्यापक राजेंद्र केरकार हांणी केला। कर्नाटक आनी महाराष्ट्र सरकाराच्या संशोधनाप्रमाणे गोंयांत आढळपी हे वाघ म्हादय अभयारण्यांतलेच आशिल्ल्याचे सिद्ध जाला अशें मतूय प्राध्यापक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला। पश्चिम घाटान येवपी 70 तालुक्यांतलो आमचो जे वाठार आसा जेका आमी म्हादई अभयारण्य म्हणटा, हे म्हादई अभयारण्य जैवीक दृष्ट्या खूब ग्रेस्त आसा आणि ह्या एकंदर वाठारान आमकां तरातरांची जैवीक संपदा पळोवपाक मेळटा। आणि सगळ्यान शिखर स्थानाचेर आसपी जो पट्टेरी वाघ ही ह्या पुराय जंगलाची शान आसा। पयलीं सरकार सांगताले की ह्या वाठारान वाघ ना आणि ते वाघ जे आसा ते कर्नाटकांतल्यान ना जाल्यार महाराष्ट्रान येता अशें परते परते सांगताले। पूण आयज महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सरकारान हाचेर संशोधन केल्या उपरांत स्पश्ट जाल्लें आसा की गोंयांत जे वाघ आसा ते वाघ ह्या थळाव्या वाठारांतले आसा। कांय वाघांचो जन्म जो आसा तो म्हादय अभयारण्यांत जाला आणि म्हादय अभयारण्यांत जन्माक येयल्लेली जी वाघीण आसा किंवा जो वाघ आसा त्याचो राबितो जो आसा तो आमकां सद्या ह्या वाठारांत पळोवपाक मेळटा। कांय फावटी जेन्ना अन्नाची आनी हेर प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना जे वाघ आसा हे वाघ तिळारीच्या खोऱ्यान वयता किंवा ते आमकां काळी व्याघ्र क्षेत्र जे आसा थंय वयताना पळोवपाक मेळटा किंवा जायत्या फावटी ते कोयना लागसार आसपी जे सह्याद्री व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र आसा हातूनय त्यांचे आस्पाव आसा हे कॅमेरा ट्रॅपाच्या माध्यमांतल्यान सिद्ध जाता। प्राणीशास्त्राचो अभ्यास करपी संशोधक गिरीश पंजाबी आसा हांणी हालींच एक अहवाल प्रकाशीत केल्लो आसा आणि त्या अहवालानुसार गोंयांत 5 वाघांचो राबितो आसा हे स्पष्ट जाल्लें आसा। आता हे वाघ जे आसा हे वाघ आमी हो गोंयचो रेजिडेंट टायगर, हो महाराष्ट्राचो रेजिडेंट टायगर, हो कर्नाटकाचो रेजिडेंट टायगर असो तितून फरक करूंक शकना। वाघ जो आसा तेका सुरक्षीत सैमीक अधिवास हो गरजेचो आसता आणि ज्या वाठारांत तेची सुरक्षा आसता त्या वाठारांत तो रावता। हाच्या पयलीं गोंयांत रानां जी आसा ती जाळून उडोवपाचें काम जेन्ना षडयंत्र जेन्ना सुरू आसले त्या वेळार कांय वाघ जे आसा हे तिळारीच्या खोऱ्यान गेल्लेले, कांय वाघ जे आसा ते काळी व्याघ्र क्षेत्रांत गेल्लेले। पूण आतां परते हे वाघ जे आसा हे या वाठारांत येवपाक लागलेले आसा कित्याक केंद्र सरकारान हाची दखल घेवन गोंय सरकारचे जे वन खातें आसा तेंचे कान टोचलेले आसा आणि तेका लागून हे वाघां खातीर हो वाठार जो आसा हो सद्या सुरक्षीत जावचो ह्या नदरेंतल्यान तरातरांचे उपाय करचे अशी सक्ती जी आसा ही केंद्र सरकारान केल्लेली आसा। आणि तेका लागून आता ह्या वाठारांत जे आसा हे
वाघ जे आसा ते कॅमेरा ट्रॅप जाता. सरकार ही म्हायती जी आसा ही लोकां पर्यंत पावची ना हाची जतनाय घेता. पूण आमी ह्या परिसरांत जेन्ना भ्रमंती करता, जेन्ना ह्या वाठारांत वयता तेन्ना कळटा की हांगासर वाघाचें अस्तित्व आसलें. भाजपान सुरू केल्ले सदस्य नोंदणी मोहिमेक गोंयभर कमी अधिक प्रतिसाद मेळत आसा. भाजपान आतां मेरेन पुराय गोंयभर 3,32,000 नव्या सदस्यांची नोंदणी केल्या. 15 नोव्हेंबरा मेरेन 4 लाख सदस्य नोंदणी करपाचे लक्ष आशिल्ल्याचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगले. तशेंच 1,09,000 सक्रिय सदस्य नोंदणी जाल्या. राजधानी पणजेत सगळ्यांत चड 14,000 सदस्य नोंदणी जाल्ल्याचे तानावडेन सांगले. मेंबरशीप प्रायमरी मेंबरशीप जी आसा तेच्यान आमी 15 नोव्हेंबर पर्यंत जातली आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की तुमी बिफोर 15 आमकां हें 4 lakhs टार्गेट जें आसा तें आमकां पूर्ण करपाचें आसा. आनी पॅरलली आमी जितले आमचे एक्टिव्ह मेंबर जे जातात तेंचे आमकां लिस्ट वगैरे सगळें फायनल करून प्रोसेस करपाचो. एक्टिव्ह मेंबराचे करताय टार्गेट एक्टिव्ह मेंबरशिपीचे टार्गेट इन द सेन्स आमकां स्टेटीच्या भितर जांकां घेवं जाय स्टेट एक्झिक्युटीव कमिटीचे ते सगळे एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय. जिल्ह्याची जी समिती करता ते एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय. मतदारसंघाची आमी जी समिती करता ती एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय. आनी बुथार म्हणजे एवरेज एका बुथार किमान 2 जाण हे एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय. म्हणजे बूथ अध्यक्ष जातो तो एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय. आनी त्यामुळे ज्या मतदारसंघा भितर बरेच आमी म्हणजे एवरेज एका मतदारसंघात 70, 60, 70, 80 अशे आमकां एक्टिव्ह मेंबर करूं जाय. जेणे करून ती पूर्ण मोर्चा आमी असो आमकां थंयचे मतदारसंघाची समिती कांय जाणांक डिस्ट्रिक्टाचेर जर हाडूं जाय जाल्यार करपाक मेळटलें. पयलीं कशें जाल्यार आमी मॅन्युअल करताले त्यामुळे आमकां कोणाकूय एडजस्ट करता. आतां एडजस्ट करपाक मेळना. जो पर्यंत तो 50 मेंबर करना तो पर्यंत तेजें डोनेशन ते म्हणजे 100 रुपीज जे भरूं जाय ती ऑनलायन एक्सेप्टूच जायना. आनी त्यामुळे आमी मेंबरशीप करता एक्टिव्ह भरता सगळें फॉर्म भरूं जाय आनी तें फॉर्म भरून ताका ती जितले कोण मेंबर केला तेजी लिस्ट अटॅच करूं जाय. आनी मागीर स्क्रुटिनी कमिटी जी आसा ही स्क्रुटिनी कमिटी कडेन येता आनी देन दे वील डिसायड. म्हणजे फाल्यां कोणी भरलें म्हणून ताका एक्टिव्ह मेंबरशीप मेळटली अशी ना. मये मांगणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत मिनाखणींच्या विशयाचेर परत एक फावट चर्चा जाली. अनियंत्रित मिनाखणींच्या व्यवसायाक लागून शेती व्यवसायाचेर हावळ आयल्या. बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्या मायनिंग उत्खनना आड कारवाय करपाक पंचायत अपयशी थारल्या असो आरोप थळाव्यांनी ग्रामसभेत केलो. आयतारा मयेची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक मिनाखण तशेंच एडपी गोरवां आनी हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली. अनियंत्रित मिनाखणीच्या व्यवसायाक लागून शेती वेवसाय काबार जाला. लागीं 25,000 एकर जमनीची सुपीकता नश्ट जाल्या. फुडाराक मिनाखणीक लागून शेतां पडींग सोडची पडटली म्हूण शेतकारांनी खंत उक्तायली. मिनाखणीक लागून शेतां काबार जाता म्हूण कितलीशींच निवेदनां दिल्यात, मात अजून मेरेन सरकारान कांयच पावलां उबारूंक ना. पंचायत लेगीत मायनिंग उत्खनना आड कारवाय करपाक अपेशी थारल्या असो आरोप शेतकारांनी केला. मये परिसरांत जे मायनिंगचो दुश्परिणाम जालो तेजे जे परिणाम आसा ते आयज आमच्या शेताचेर जाल्ले आसा. आनी हेका लागून शेतान आयज खंयचीच मशिनरी जी आसा ती चलना. म्हणून आमी फाटले वर्स पासून हातीन म्हणा किंवा कोणाक तरी अशे भायले मशिनरी हाडून कशी तरी शेताक केली. पूण आयज अशी परिस्थिती आसा एकूय मशिनरी वालो ट्रॅक्टर वालो थंय येवपाक तयार ना. इतली दलदल सदृश्य परिस्थिती जाल्या की थंय आनी शेत करपाची परिस्थिती ना. सादारण 25 ते 30 हेक्टर एरिया ही सगळी आतां अंदू पडींग जातली हो आमकां भंय दिसता. कित्याक आमी आयज मेरेन आमच्या जाणट्यांनी आमच्या कडेन शेतां दिली आयज मेरेन आमी पडींग सांडूंक नासली. पूण आतां ती अंदूच्यान आमकां पडींग सांडची पडटा कारण ते मशिनरी खंयचीच वचना. आमी पयशे दिवपाक तयार आसा, मशिनरी सगळ्यांत दिवपाक तयार आसा, म्हणून मशिनरी घालची कोणूच ना. जाल्यार हेचेर खूब फावटी आमी निवेदनां दिल्या किंवा जे ओपन हियरींग आमचे मायन लिजाक लागून जाल्ले तेन्नाय आमचो प्रश्न उठयला. पूण हेचेर ना सरकारान दखल घेवं ना किंवा जे पयलींचे लीज होल्डर हांगासले मायनिंगचे तेंच्यांनी दखल घेवंक ना. आतां आमी करप कितें? कोणा कडेन वचप? रस्त्यार येयले पोलीस दांडगाई करता, कोर्टान गेले ते 7-7, 8-8 वर्सां आमच्या न्यायाक निकाल दिना. आतां आमी करप कितें? तर आमी आतां सरकाराचेर हें दवरता आनी आमी अंदूच्यान शेतां आमी करिना. कित्याक आनीक आमकां पर्यायूच ना फुडें. तो जो पर्यंत शेतां आमची पूर्ववत जायना तो पर्यंत आमचे पूर्ण पिकाचे पयशे आमकां दिवचे.
आणि जेन्ना शेतां सारकी जाली त्या मेरेन आनी तुमी नुकसान भरपाई नाका आमकां आनी तुमचें कांय नाका. कितके हेक्टर आसा ते जवळ 25 हेक्टर एरिया. आणि कितके डिपेंडंट जवळ 150च्या वयर डिपेंडंट आसा. मनीची ग्रामसभा आणि आम्ही एक ग्रामसभेक फाटल्या ग्रामसभेक आम्ही आमचो ठराव मांडलो की तो वेदांतचो जो आम्ही करतो तर ही चालू जाल्ली कितें जी इलिगल एक्टिविटी आहा कंपनीन आमकां पंचायतींतले कारवाई करची आनी ती जी इलिगल आहा ती डॅमेज करची म्हणून. पण आयज मेरेन आमकां अशा पंचायतीन तेजेर कितेंच कारवाई करूंक ना. आम्ही सॅटिस्फॅक्शन कर सांगलेले तेच करूंक ना तेंच्यांनी. आता फक्त कंपनी बँकेत कसो मेळ्ळा एक आमची पंचायत कितें तेजेर कारवाय करना. आयज जर पंचायती कितें ना कितें रेवन्यू मेळोंक लागलो आयज कोटयांनी पयशे ते खर्च करता तेन्ना आमी ग्रामसभेक आमी ग्रामसेविकाक आमी झिरो केल्या जे आमचे तुमी जे आमी कंप्लेंट केल्ले न्हू ते कितें केल्या. जर आयज आमचो लोक तेंचो विशय आमचो जर तुमचे सॉल्व करूंक ना जाल्यार आमकां फुडें गोमंतक टीव्ही खातीर मयेच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मायनिंग सुरू करपाक फोमेंतो कंपनीक दिल्ली एनओसी फाटीं घेयात अशी मागणी आयतारा जाल्ले अडवलपाल पंचायतीचे ग्रामसभेत लोकांनी केली. ग्रामसभेक सरपंच गैरहजर आशिल्ले देखून लोकांनी नाराजी उक्तायली. सरपंच नाशिल्ल्यान उपसरपंच मीनश्री गांवकर हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलवाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक हेर पंचवांगडी हजर आशिल्ले. ग्रामसभेक लोकांची संख्या कमी आशिल्ली तरी लेगीत लोकांनी आपले प्रश्न नेटान मांडले. 2 फावटी ग्रामसभेत विरोध करूनय पंचायती मायनिंग सुरू करपाक एनओसी दिल्ले खातीर लोकांनी तिरक उक्तायली. मायनिंग कंपनीन तयार केल्लो EI म्हळ्यार पर्यावरण अपघात मुल्यांकन रिपोर्ट फटीचो आनी गांवाक काबार करपी आसा असो दावो लोकांनी केला. आयच्या दिसा ह्या 27 ऑक्टोबराची मिटींग जाली त्या ग्रामसभेन जी आमच्या ग्रामसभेत फोर्टनायटली मिटींग एनओसी दिली. टोमॅटो रिसोर्सीस ह्या मायनिंगेन आमच्या थंयसर मायनिंग चालू जावपाचें ताका एनओसी दिली. तेच्या नंतर जी EC जाली ताका लोकांनी खर विरोध केलो आनी ती जी एनओसी दिली फोर्टनायटली मिटींगेन ही ग्रामसभेन पंचायत मेंबरान सेक्रेटरीक फोटोन दिले की हे तुम्ही केला तर रॉंग केलें आणि ही दिवप करची म्हणून. आणि सगळ्यांनी आता ठरता की एनओसी ही ताबडतोब दिवप करपाची. कारण तेंच्यांनी जी कंडिशनां घातलेली 6 म्हयन्यांनी आमकां जे तुम्ही जे लोकांचे जे कितें प्रॉब्लेम आहा ते कशे सॉल्व करतले हे रिटर्न दिवपाचे म्हणून मागले ते कंपनीन अजून मायनिंग कंपनीन जी हांगा सुरू जावपाचें तेंच्यांनी फुलफील करून इन रिटर्न दिवंक ना. कसलीच कितें खबरबाद न घेता आसतना ही मायनिंग चालू जावपाची आसतना करपाक गेली. ती एनओसी म्हणटात ते आतां ग्रामस्थांनी खर विरोध करून एनओसी फाटीं घेवपाची केल्या. आणि त्याच प्रमाणे हेर जे विशय आसले तेच्यांनी सर्वानुमते जे विषय जसे करपाक जाय आसले जसे की आमचे हांगासर एक अडवलपाल गांवांत व्हडलो बुको विक्री करपाचो आसा. विक्री करून ताजो प्लॉटिंग करपाच्या जे कॅचमेंट वॉटर कॅचमेंट एरियेन येता तेजेर खर विरोध आमी दर्शयता. आनी ते हांगासर कसलेच तरेचे हिल कटिंग करचे न्हू डेफॉरेस्टेशन न करचे झाडांची कत्तल चालू आसा तेजेर आमचो विरोध चालू आसा. आणि हे आमी फुडें कशें व्हरोन दिवचे ना म्हणून ग्रामस्थांनी एकठांय थारायता. फाटीं घेवची म्हणून ठराव पास केलो न्हू. आमी आयचो जे मिटिंगेन सर्वानुमते सगळे जाणांनी एनओसी जी फाटल्या दारान हे केल्ली ग्रांट केल्ली फोमेंतो रिसोर्सीस ही कशीच तुमी दिली ती आमी प्रश्न विचारले तेचे कडेन अनुत्तरीत आसा. कारण ही दिल्लेली जे कंपनीन एप्लिकेशन केल्ले मागच्या खातीर एनओसी तेच्या नंतर तर 2 ग्रामसभा जाल्ल्यान तेका कंडिशनली अबेन्सान दवरलेले आनी नाकारलेली. तरी आसतना नंतरच्या फोर्टनायटली मिटिंगेन दिली तेन्ना ते जाता साहजिकच जाता की एनओसी इलिगल आसता म्हणून ती एनओसी रिवोक करची. मजगती ग्रामसभेक सरपंच गजानन पालकर गैरहजर आशिल्ले देखून लोकांनी नाराजी उक्तायली. सरपंच मुद्दो असो आसा की सरपंचूच ना. मिटींग कॉल करता आनी आमचो जो सरपंच आहा तो ह्या मिटिंगेन प्रेजेंट ना. आमकां खबर ना तेजी कितें रिजन जालें. पण आमी सेक्रेटरी आनी पंचायत बॉडी घेताले तेणी कितें रिजन दिला काय तुमी म्हणटा कांयच रिजन दिनासतना आमी तेंका प्रश्न हेजेर विचारले पण ते अनुत्तरीत आसा. कांय सांगूंक शकले ना. पण सरपंचान आमकां खूब प्रश्न आसले विचारपाचे ते आमकां विचारूंक शकले ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
स्कुलांनी तशेंच शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांत फक्त देवनागरी कोंकणीनूच शिक्षण घेवप योग्य, कारण रोमी भाशेच्यो बोलयो वेगवेगळ्यो आसात अशें स्पश्ट मत फादर मावजीन आतेर हांणी उक्तायलां. मजगतीं कोंकणी ही मराठीची भयण, तशेंच म्हजी मायभास कोंकणी, म्हजी आवय जाल्यार मराठी भास म्हजी मावशी. मात ह्या दोनूय भासांक जर बोली भाशेच्या वादांत घुसपावंक नाशिल्लें तर आयज ह्यो दोनूय भासो समान तरेन वयर सरता आशिल्ल्यो अशी खंतूय ह्या वेळार फादर आतेर हांणी उक्तायली. पयले सुवातेर राजभास कायद्याक हात लावन सोंपोवन करून सोंपोवन वयतालो. रोखडेच मराठी भाजी उठल्यात ते रोखडेच. दुसरें, इस्कॉलांनी शाळांनी फकत जावंक देवनागरी, रोमी न्हय. कित्याक रोमी खंयची रोमी एक भाशेन रोमी बरयता, खंयची रोमी भुरग्यांक शिकयतलो. दुसरे सुवातेर रोमी आनी देवनागरी तर जाली. धर्मामध्ये खूब तकलीफ. क्रिस्तांव आसा पळय ते रोमी कोचून आसात आनी हिंदू आसा पळय ते देवनागरी कोचून आसात. ओ मराठी कळटले ही फूट आमकां जाय. आनी देवनागरी शिकून प्रश्न कोणाक? प्रश्न जाणट्यांक, प्रश्न भुरग्यांक ना. ते भुरगे मुळीस्तान देवनागरी शिकतात, ताका प्रश्न आसा, ताका प्रश्न ना. प्रश्न म्हणटा पळय तो जाणट्यांक, व्हडल्यांक, हांकांय पर्यंत न्हय, हे भोंवतात पळय तांकां पर्यंत न्हय. हे धरून पॉलिटिक्स करून करता. कोंकणी मराठीची भयण आनी म्हजी कोंकणी म्हजी तर आवय नाल्यार मराठी म्हजी मावशी. आनी जर तर पयलेच तर झूज तर करूंक ना मराठीन कोंकणीचेर ती बोली म्हूण आनी ती हिणसावंक ना जाल्यार दोनूय भासो वयर सरपाच्यो. दोनूय भासांक हो वाद दोनूय भासांक मार दिला आनी ताचो फायदो काडला इंग्लिशीन. गोंयांत सध्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. देखून कुणे दूधसागर जीप टूर एसोसिएशन आनी थळाव्यांनी आयतारा व्हडा संख्येन एकठांय येवन सरकारान दूधसागर पर्यटन हंगामाच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करच्यो म्हणून दूधसागर देवाक गाराणें घाले. आम्ही 431 लोक आम्ही आमचो देवस्थानाचे गांवकार ह्या भागाचे तांकां आयज आमी आपूण आयज एक 431 लोकांचे तर्फे आमी एक देवाक सांगणी केला. कितें म्हणून की जो आमचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल आमी आमचो सावड्डेचो BJPचो मंडळ अध्यक्ष तेजे कडेन दिल्लो आसा. तो मंडळ अध्यक्ष आमचो प्रपोजल मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन गेल्लो आसा. तो बरे भशेन आमचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल आमचो सगळो दोतोरान मान्य करून दिवन आमची सगळ्यांचो रोजी रोटीचो जो प्रश्न आसा तो मान्य करून दिवचो अशें म्हणून आमी एक गांवकारा हातीन एक सांगणी करून घेतला. खंयची देवा? दुधसागर आजोबा. कित्याक लागून अशें उरला? कितली मागणी तुमची आसली? पळय आमची मागणी व्हडली काय ना. जी वेबसायट आमी तयार केल्ली, जे आमी पयशे खर्च केल्ले, ती वेबसायट आमकां दिवची हो एक मुद्दो आसा. दुसरो आमचो मुद्दो जो आसा तो आमचो GTDC जो कावंटर पयलीं घातलेलो आनी थंय भरमसाट पयशे जे घेताले तो एक आमचो मुद्दो आसा, तो कॅन्सल करचो म्हणून. आनी तिसरो जो मुद्दो आसा पळय तो आमची वेबसायटीचेर घेवन आमी सगळे गव्हर्मेंटाक सगळी ज्यो कितें गव्हर्मेंटाची ज्यो कितें GST म्हण त्यो सगळ्यो आमी फुलफील करपाक आमचो तो हें आसा. इतलेंच आमी. सरकारान तुमकां कितें 100 रुपया कमी करता म्हणल्यार तेजेर तुमी हॅप्पी ना? पळय सरकारान 100 रुपया कमी केल्या बरोबर मान्य करता हांव, पूण वेबसायट जी आसा पळय ती आमची वेबसायट, ती वेबसायट तेंचे कडेन दवरून आमची पयशे कमी करून कितें म्हणून फायदो? आमची वेबसायट घेवन तिसरो मनीस चलयता जाल्यार तेजो फायदो आमचो स्टेक होल्डर म्हणून कितें म्हणून आमचे गांव.
पर्यटन थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या म्हाजोर्डा आनी उत्तोर्डा दर्यादेगांचेर वचपाक योग्य प्रवेश नाशिल्ल्यान लोकांक तशेंच पर्यटकांक बरेच त्रास जातात। ह्या दोनूय दर्यादेगांचेर वतलो जाल्यार पर्यटक तशेंच थळाव्यांक उदकांतल्यान वचचें पडटालें। मात दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा शेक धनियांनी स्वताचे पयशे खर्च करून पर्यटकां खातीर तात्पुरतो लाकडी पूल तयार केला। आमदार वेंझी विएगासान हे समस्ये विशीं हुस्को उक्तायल्लो। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हे समस्येचेर आपली प्रतिक्रिया दिल्या। म्हाजोर्डा आणि उत्तोर्डा दर्यादेगांचेर सरकारान दुर्लक्ष केला। ह्या दोनूय दर्यादेगांचेर वतलो जाल्यार पर्यटक तशेंच थळाव्यांक उदकांतल्यान वचचें पडटा। देखून दर वर्सा थळाव्या शेक धनियांक पर्यटकां खातीर तात्पुरते लाकडी पूल तयार करपाक स्वताचे पयशे खर्च करचे पडटा म्हूण बाणावलेचो आमदार वेंझी विएगास उलयलो। मात दर्यादेगाचेर प्रवेश आसा म्हूण लोक येतात तशेंच धंदो जाता अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेराचें म्हणणें। एक्सेस आहा म्हणून तेका ते एक्सेस आसा म्हणून लोक येता, एक्सेस आसा म्हणून दोन जाता न्ही। सो हे वुडन ब्रिज केल्या पळय तेंच्यान धाकटे धाकटे, सो ते पयलीं पावटी पावता हे बिचाचे हांव पयलीं येतालो तेन्ना एक्सेस आसले, पयलीं येतालो तेन्ना ब्रिज आशिल्ले मरे आसले, ब्रिज नासले डायरेक्ट एक्सेस आसले। आय एम टेलिंग यू देवर no this thing coming up access has definitely this bridge has become unnecessary but once they complete their study then we'll find a solution for this access for whatever well because I'm sure they may be following another issues also so let them complete their study and then we'll दुसरे वटेन पावस चड पडिल्ल्यान उदकाची पातळी वाडली तातूंत पर्यटन खातें कितें करूंक शकता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयलो। पळयात। आमी मातशे रिस्पॉन्सिबल जावया। नेचर इज नॉट विदिन आवर कंट्रोल। शेक वाल्यांक बिफोर सीजन चालू करच्या पयलीं शेक जाय आशिल्ले। वी केप्ट आवर कमिटमेंट। असेंब्लीन विशय आयिल्लो वी केप्ट आवर कमिटमेंट एंड एन्श्योर्ड दॅट शेक्स हॅव कम बिफोर द टुरिस्ट हॅव कम। अनफॉर्च्युनेटली रेन्स हॅव गॉन अहेड। रेन्स आतां सद्या पडना ते आतां पडले। आतां ते वॉटर लेवल वाडली। आतां पर्यटन खातें कितें करूंक शकता हातूंत? आतां वॉट एवर इज देर आय हॅव टोल्ड माय पीपल ऑलरेडी टू इंटरॅक्ट विथ द म्हाजोर्डा तशेंच कलंगूटूय जाला। आय हॅव टोल्ड माय टीम टू गेट इन टच विथ देम एंड सी वॉट द इश्यू इज एंड वेदर आवर इंटरवेन्शन इज रिक्वायर्ड। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील। केपें आवेडे वाठारांतल्या रस्त्यांची अवतिकाय चल्ली आसा। पुराय रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्याक त्रास सोंसचे पडटा। जाल्यार रातच्या वेळार ही फोंडकुलां दिश्टी पडनाशिल्ल्यान अपघातांच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी तशेंच थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। असली फोंडकुलां ही आख्ख्या आवेड्यां जाल्यात। पंचायती आमी सांगलें कितलेंच, पंचायत म्हणटा आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी लेटर दिला म्हणल्यार कोण हेची एक्शन घेयना। स्कुलां भुरगीं वयतात आनी हो मेन रोड एक्चुअली खंयच्यान ते सायड एक्सिडंट जालो, बस्यो बिस्यो हे सायडीन वयतात, मुखार आनी ते कांय ना। आनी हें फोंडकूल लोकांक पुरयलां। आतां हेजेर कोण एक्शन घेना। आयज दुसऱ्या ग्रामसभेक सांगलें ते म्हणटा आमी करतले म्हणल्यार त्या फुडली ग्रामसभेक पडटा। अशें करून लोक कितलो पडलो हांगा एक्सिडंट जाले जायत जाले म्हणल्यार हेजेर ताबडतोब कोणें हेजेर कितें करून हें फिलिंग करून बरे भशेन हें लेवल करून घेवचें, थार घालचें अशें म्हणना म्हणल्यार एक फिलिंग तरी पंचायतीन नाल्यार कोणें करून हें घेवचें। आतां मेन सध्या इश्यू आसा ऑलरेडी एरिया म्हणजे फोर्ट वॉलाचो आनी खूब कडेन रस्ते सोडलेले आसा। तशेंच रोड वायडनिंगा खातीर रोड ओपन केल्ले आसा। पूण मेन आसा रोड जे फोर्ट वॉल्स आसात थंय तरी अपघात घडटात आनी ते खातीर स्थानिकांनी हेजेर चिंत व्यक्त केल्ली आसा। खास करून रातच्या वेळार तशेंच अवचुनीचे मुखार आसा तो ऑलरेडी स्कूल आसा तशेंच खंय तरी पेरंट्स भुरग्यांक पावोवपाक येता तेन्ना ते कितको अपघात जातात भुरग्यांक तशेंच पेरंट्सांक। हेजेर जी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट आसा PWD ते इंटरनल बोर्ड आसा ऑलरेडी पंचायतीर लक्ष दिवपाक गरज आसा। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर ऑलरेडी केपीच्या क्रिस्तांव। आयतारा अंजुण वाठारांत सेंट मायकल चर्ची लागसार थळाव्यांनी ईडीएम इव्हेंटाच्या आड सायलंट मोर्चा काडिल्लो। आवाज प्रदूषणाक लागून खूब त्रास सोंसचो पडटा तशेंच हणजुणेंत सनबर्न महोत्सवाक पुराय तरेन विरोध आसा अशें तांचें म्हणणें। Now there is a meeting that is currently being held at the Comunidad office, the Anjuna Comunidad office. Now this meeting was gazetted in the official gazette on 25th of September, and the agenda of this meeting
it's an extraordinary body meeting where all the Gaukars of the Anjuna Kamidad are present here also to discuss the yearly budget, which are other things in the agenda. Now, what got us here today is the fact that there were 3 proposals from 3 events from companies which plan to have events in survey number 206/1 or any other property for that matter. Now, our issue is with having such events in the space of Anjuna Kamidad. Now, it is the responsibility of us villagers, as well as we hope that the Gaukars of the Anjuna Kamidad will also share the responsibility in saving Goa, in understanding that this beautiful land that we have today is a grant given to us by our forefathers, by our ancestors, or by people who thought we would be deserving of maintaining such a land. So we are here today. Today is the 27th of October. We are outside the church premises. There are authorities inside. The Goa police also has been called. Perhaps we don't know for what. We are just a silent protest. There's no sort of violence or aggression over here. We are just holding out banners. You can have a look at the banners. Now, these are banners prepared by villagers, and these are banners that discuss, a lot of them say, like this one says, no to EDM. This one was prepared by a child where someone said to Mr. Claus since North Pole, please grant us, please tell the Anjuna Kamidad members that we do not want any mega events. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारोल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे